4:30 सुमार न्हू आमी वता क्रॉस जाताले आनी कितें हांवें कितें जाल्लें म्हगे हितून माडाक एक माड लायटीचे फांद्याचे बँड जालो हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो पुलिसेकूय सांगलेलें मातशें यो म्हणून आनी आमी थिंगा आहले ते हें करताले तो माड फायर ब्रिगेडीक रावताले तो आमी अशें क्रॉस जाता आसतना ती गाडी फास्ट येयल्या म्हगे ड्रायव्हरान चडी तेका आनी येवन तो झा माल तेणें हेजेर आनी सर गाडी माडाचेर मारलं. माडाचेर मारल्या आनी एकलो आहलो तो आनी मान थिंगा आनी मागीर आमी गेले आनी आमगे एक सांगिल्लें फायर ब्रिगेडीक मातशें हिंग वसाय म्हूण हें जायना तें चड भायर येयलो आसलो तो आमी सांगलें मातशें तुमी वोस आनी तांकां साल्वा करूंक जाता चोय म्हणून आमगे माड मागीर खातीर मागीर ते येयली थिंगा पुलिसूय आहलोलो सो तेणी खूब कॉपरेट केलें आनी तेका भायर काडना तो अँबुलन्सान घालून वयला हॉस्पिटलान आनी फाटीं हेचो हे हितू पडलोले हें ब्रेक हें करून गाडी सगळी भितर पडली फाटीं हें कितें जालो आतां आमी कितें सांगताले आतां तुमी चोवपाक गेले जाल्यार हेचे बॉटली दिसपडटा सोऱ्याचे सो आतां पियोन एक बियर बॉटली दिसता कितें आमी एश कोन्न पियोन तो चलयलें कोणा ब्लेम करपाक शकता सरकाराकूय ब्लेम करूंक शकना रोडूय तरी सेफ्टी आहा रोडाचे कांय प्रॉब्लेम ना हिंगा बोर आहा रोडूय बरो आहलेलो सो हें जालें म्हणजे म्हाका दूख लागली तो भुरगो सारको काबार जाला तेजे पांये हें जालें आनी आनी एमर्जन्सी बरें सद्या बरें पुलीस थिंगा आहलोलो त्या माड कातरपाक येयलो कडेन आनी अँबुलन्सूय आहलोलें ना तो थिंगा वगत जाता आहलो तेका अँबुलन्स तुमच्या फायर ब्रिगेड आहली सो आमी ताबडतोब फायर ब्रिगेड आमी घेवन येयले मागीर ताका साल्वा जाता जाल्यार जाय म्हणून आनी देवाचो हें देवान साल्वा केल्या पुरतें दूख भोगता न्हू हे भाशेन जाता तरी फॅमिली दूख न्हू हें आतां पण हो रोडात चडांत चड एक्सिडेंट जायता कंटिन्युअसली म्हळ्यार कंटिन्यूस म्हणजे आतां वच हेगे आतां कितें हो सारको वन वे येयला आनी आमगे ड्रायव्हरान देखून म्हणला अजून तो कितें फास्ट वयता म्हणून तें धा तो मारले ते तर आमी तशें क्रॉस जाताले कित्याक आनी कांय ट्राफीक कांय जाम नासलें कितें कांय ना पण हें जर दुसऱ्या गाडयेक मारलेलं जाल्यार कितें तें सांगना सर आतां ती वता तर आनी गाडी आसली तेणें आनी कोणाचेर मारला आनीकूय दुसऱ्याकूय त्रास जाता आहलो न्हू सो तुमी आतां गोवोरमेंट मारता बोर्ड जी मारता डोंट ड्रिंक एंड ड्रायव्ह म्हणून पूण कोण आयकता बाबा कोण आयकनाय ताका लागून फॅमिली दूख न्ही सो देवान ताका बेगीन बरें केल्या पुरो हो बाब आमचो पुलीस बाब रॉल्वीन तरी ताबडतोब हें एक्शन घेयना तुका ती फिरोन मरो शकतालो आनी व्हडलें चड हें जाल्यार फायर ब्रिगेड आमी थिंगा आसली देखून आनी मिस्टर रॉल्विनान न्हू ती फायर ब्रिगेड ते कितें म्हणटा आमकां कॉल येवपा जाय कितें तेणें ताबडतोब धाडली ती फायर ब्रिगेड तुमी वसाय म्हणपा लागलो तो नाजाल्यार हें जातालो वतो म्हणपा लागलो चित्तो आनी ते फायर ब्रिगेड थिंगा आहा देखून तो मातसो तो साल्वा जावपा पावलो तो पुलिसेकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी ताबडतोब आपल्यागे एक्शन घेयलें सो आनी तशें फायर ब्रिगेडीकूय हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणी इमिजिएटली आपल्यागे ऑफिशियली जावपा जाय तशें म्हणोना धांवमान येयली तें आमकां आनी मग आमचो हाल कातर सारकें तुमी आसलेले रॉबिन हांगा कितें जालें नियर बाय आहलो माडा लागून तो इश्यू जालो माड बँड जावन तो लायटी पोलाचेर आनी ते लायटी पोलाकूय रिस्क आसलो तो पडत जाल्यार रस्त्यार मेन रोडार आहले सो येयल्लो थिंगा ते पळोवपाक फायर ब्रिगेड आहली सो आमचें तें करपाचें आहलें काम कितें आहलें तें पण सडनली असो फोन येयलो की ते हिंगा एक्सिडंट जालो म्हणून मेजर एक्सिडंट जालो म्हणून मागीर आनी ती गाडी भितर रोपली म्हणून मागीर फायर ब्रिगेड पयलो धाडलो वच म्हणून ते मागीर म्हणलें झाडाचें म्हणलें मागीर पळोवपाचो पयलो मनीस इम्पॉर्टंट न्ही ताका लागून पयलो धाडलो आनी हांवूय येयलो तेजे फाटोफाट ताका भायर काडून दवरलो एम्बुलन्साक कॉन्टेक्ट केलो एम्बुलन्स घेवन गेलो ताका ऑलरेडी ताका पांयाक मार आसा आतां सद्या तरी कांसावले वयला ट्रिटमेंट गाडी कंप्लिटली डॅमेज सेवनाक कॉल आयलोलो की एक माड लायटीच्या वायरीचेर आहा आनी तो कातरपाक जाय म्हळ्यार पडपाच्या स्थितीन डेंजर म्हणून आमी त्या कॉलाक आयलेले हांगा येतो की आमी लायटमॅनाची वाट पळयताले तितले आमकां खंय तरी इन्फॉर्मेशन दिली की हांगा एक मनीस क्रॅश जाला गाडयेन मागीर आमी तो स्पॉटार आमी हांगा आयले जाल्यार येल्ला वाल्मिकी तो एग्जॅक्ट नांव आमकां सारकें मेळना पूण तो ट्रॅप जाला तेजो फ्रेंड म्हणपा तेजें वाल्मिकी म्हूण नांव म्हणून तेजे दोन पांय शिरकोत तो भितर ट्रॅप आशिल्लो आनी आमी इमिजिएटली आमचे
थ्रुआन हेल्प केलो आनी ताका भायर काडलो आनी आतां एम्बुलन्सीन घेवन गेला तांकां. भितर फुल गाडी डॅमेज जाल्ली. फूल गाडी फुडले पार्ट फूल डॅमेज जाला तो व्हरून तेणें मारलेलो आसा. आतां तो कशें जालें तेंचे ना ते फूल डिटेल काय मेळूना आमकां. पूण 108 वयला तांकां हॉस्पिटल व्हरता. कंडिशन कशें आसलेलें? कंडिशन म्हळ्यार ब्लड चड गेला तेजें आनी पत्रो लागून मातशें क्रॅक बीन आयला पांयाक. फ्रॅक्चर जाला. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.